2021 सप्टेंबर ऑक्टोबरान एक हांवें डिसिजन घेतलें आनी ते डिसिजनच्या बरोबर म्हजे बरोबर भरपूर लोक रावले. आज म्हजे बरोबर आसा श्री कृष्णा परब, जे आमचे ज्या वेळार हांव पार्टींत आशिल्लो त्या वेळार ते ऑर्गनायजेशन सेक्रेटरी आशिल्ले आनी नाव ही वॉज द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑर प्रेसिडेंट इन चार्ज. आनी आमचे आज म्हजे बरोबर आसा यूथ प्रेसिडेंट आपाचे पयलींचे रोहन नायक. आनी आत्तां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे ह्या न्यूज जाताच आनी एकान रेजिग्नेशन दिलां, ताचें नांव चेतन कामत, जे वायस प्रेसिडेंट आसा. बिकॉज ही इज नॉट हियर बिकॉज ही वॉज नॉट अवेअर ऑफ दीस. 2021 जेन्ना हांवें विचार केलो, आमी पयलीं सोशल सर्विसान आशिल्ले, सोशल वर्क करताले रोटरी क्लबा मार्फत, पर्सनल आमच्या ट्रस्टा मार्फत आनी फॅमिलीच्या अंडरूय. आनी 2021 जेन्ना जे डिसिजन घेतले की एक राजकारणान भितर सरपाचें, राजकीय प्रवास सुरू करपाचो, ते करता आसतना एकच क्रेडिबल ऑप्शन त्या वेळार म्हाका दिसतालें. कारण एकच पार्टी, आम आदमी पार्टी, जी एज्युकेटेड लोकांची, जाचे नॅशनल कन्व्हेनर बाबा अरविंद केजरीवाल, एक रिटायर्ड एक एक्स गव्हर्मेंट IRS ऑफिसर, मॅम अतिशी एज्युकेशनिस्ट, संजय सिंग, किंवा बाकीचे जे आमचे लिडर्स आसा, मनीष सिसोदियाजी, हांचे कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवन जेन्ना हांवें डिसिजन घेतिल्लें पॉलिटिक्सान भितर सरपाचें, तेन्ना आम आदमी पार्टी म्हणून हांव भितर सरलो. कारण पार्टी वीच बिलीव्ड इन एज्युकेशन, वीच चेंज्ड एज्युकेशन सिस्टम इन दिल्ली आनी हेल्थ मॉडेल इन दिल्ली, आनी त्या मॉडेलांतल्यान इन्स्पिरेशन घेवन हांव त्या पार्टीन आयलो. 2022 इलेक्शन हांव लढलो, पार्टीन मान दिवन त्या वेळार CM कॅन्डिडेट म्हणूनय डिक्लेअर केलो. आनी 2022 मागीर इलेक्शन हरल्या उपरांतय तांणी बिलिव्हिंग इन मी, दे मेड मी प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी. 2022 ते 2025 हो 4 वर्सांचो जो प्रवास आसा पार्टी बरोबर, ह्या प्रवासान एक नॅशनल पार्टी म्हणून जो अनुभव म्हाका घेवंक जाय आशिल्लो तो म्हाका मेळ्ळो. नॅशनल पार्टी आसल्या कारणान एलायन्स आसूं किंवा वेगवेगळे जे विशय आशिल्ले त्या विशयाचेर आमी पार्टी बरोबर नॅशनल लिडर्स दुसऱ्या पार्टीच्यांक मेळ्ळे, तांचे कडल्यानूय खुबश्यो गजाली आमी शिकले. आमचे नॅशनल लिडर्स जे आशिल्ले तांचे कडल्यान खुबश्यो गजाली हांव शिकलो. आनी हें करता आसतना एक नॅशनल पार्टी म्हणून गोंयचे जे लिडर्स आसा आनी एलायन्साचे जे वेगवेगळे विशय आसा त्या वेळार तांचे कडेन उलोवणें जातालें. आनी ते वेगवेगळ्या अनुभवांतल्यान म्हजो राजकीय प्रवास, जो 21 पर्यंत एक एडवोकेट म्हणून आशिल्लो, तो आज एक राजकारणी म्हणून जो 2021 ते 25 प्रवास आसा. फ्रेंडली फाईट तो कॉन्सेप्ट आपल्याक मान्य ना. बरोबर. तो मान्य ना जाल्यार तूं म्हणटा की काँग्रेसीनच तुमकां कंपेल केल्या फ्रेंडली फाईट करपाक खातीर. नाही आमगेलो कॅन्डिडेट हो केन्ना डिक्लेअर जाल्लो. आमी काँग्रेसी कडेन केन्ना सांगिल्लें आमकां 10 सीट मेळ्ळ्या पुरो म्हणून आमी लास्टाक 9वाचेर आयले. आतां अशें जावंक शकना की प्रत्येक कडेन तूं गेल्ले खेपेक तशें केलें तांणी काँग्रेसीन युती करया म्हळ्यार आमकां 3 सीटांचेर धुकळ्ळे. सांतांद्रे सामको स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट कुशीन वचचें पडलें. 3 सीटांचेर धुकळ्ळे. इवन पैंगीणच्या सीटाक आमकां सोडचो पडलो अशें ते. आनी आमी कॅन्डिडेट तयार केलो आसतना धुकळचे पडले. सो प्रत्येक खेपे जर अशें मारती घेत रावले की तूं दादागिरी करतलो आनी आमी मारती घेता, तशें जावंक शकना. सो सांतांद्रेचो कॅन्डिडेट हो आमगेलो स्ट्रॉंग आशिल्लो. स्ट्रॉंग आशिल्लो म्हणून मत पडले तेजे वेल्याक कळटा की तो स्ट्रॉंग आशिल्लो. ज्या तरेन वाडोवपाक जाय ऑर्गनायजेशन लेवल आसूं जावं ज्या बाकीच्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन, दोनी आमच्या आमदारांक बरोबर घेवन, आनी जांचो म्हाका स्वाभिमान आसा, अभिमान आसा, ते म्हणल्यार क्रूज सिल्वा आनी कॅप्टन वेन्झी वेगस. ह्या दोनी आमदारांचो म्हाका अजुनूय अभिमान आसा आनी तो सदांच उरतलो. कारण दे हॅव शोन वर्क एथिक्स, दे हॅव शोन एथिक्स वीच सूट्स अ पॉलिटिशियन. आनी हें करता आसतना आमी सगळे बरोबर आसतना पार्टी बरोबर रावन खूब शिकलो आनी खूब शिकयलें. एलायन्साचे जेन्ना विशय आयिल्ले तेन्ना एलायन्स कित्या खातीर जाता, एलायन्स कित्या खातीर जायना, एलायन्स कोण जावपाक दिना, एलायन्स न जावपाक कसले कोणाचे फायदे आसता, हे सगळे विशयांचेरूय खुबश्यो गोश्टी हांव शिकलो.
आनी शिकत आसा. खुबशे अशे आसा विशय जे आज हांव उलोवंक शकना, जे हांवें सदांच फाटल्या 4 वर्सांत पार्टीक सांगले, पार्टीक दाखोवनूय दिले, पार्टी खातीर आमी बलिदानूय दिलें. म्हजें प्रोफेशन वीच वॉज एट द टॉप, आय ऑलमोस्ट have given up on that because of the time for party and party's organization setup किंवा पार्टीचे विशय घेवपा खातीर फॅमिली लायफ सॅक्रिफायस केली. आमी जी वाटचाल सुरू केली, that culminated in ultimately ZP election, which we have seen the results, and the result तुमच्या समोर आसा. मागीर तो म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी दुसऱ्या नंबरार आयले. हो विशय वेगळो दवरला जाल्यार पार्टीचे परफॉर्मन्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी एकल्याचेर म्हजेर घालून ज्या तरेन पार्टीन रिलीव करपाचें डिसिजन घेतलें तें खंय तरी म्हाका पचनी पडलें ना. कारण जे डिसिजन घेवपा खातीर, जे वेगवेगळे कार्यपद्दती करपा खातीर पार्टीचे जे बाकीचे लिडर्स आशिल्ले, इन्क्लुडींग नॅशनल लिडर्स, आय थिंक that responsibility rests with all of them for the performance of the party. And म्हाका एकल्याक सिंगल आउट करप आनी पार्टीन सांगप without any discussion की you are relieved, then it is something that is unacceptable for me, because आमी केन्नाच पार्टी कडेन कांयच वायट करूं ना, किंवा पार्टीचे जे व्हॅल्यूज आसा किंवा पार्टी विरोधी कारवाई किंवा कितें अशें आसा हें केन्नाच घडलें ना. ज्या तरेन सिन्सियरली काम करपाक जाय आशिल्लें, ज्या तरेन लोक जुळोवपाक जाय आशिल्ले, तें आमी काम करत आसा आनी करत आयल्या. उलोवपा सारके खुबशे विशय आसा, पण पार्टीचो जो निर्णय आसा तो हांवें मान्य केला. आनी ह्या मान्य करता आसतना आज 10 दिसांनी तुमच्या समोर आयला. पार्टीन जें कितें शिकयलां, पार्टीन बरोबर रावन जें कितें शिकलां, ताचो वापर म्हाका म्हज्या फुडारा खातीर जातलोच, हाचे बद्दल म्हाका दुबाव ना. कारण देर आर सो मेनी एज्युकेटेड लिडर्स इन दीस पार्टी हू हॅव देअर ओन टिचिंग्स वीच दे हॅव गिवन अस. पर्टिक्युलरली आय थँक श्री पंकज गुप्ता सर, जे हांगा थोड्या वेळा खातीर आमचे प्रभारी आशिल्ले. तांचे बरोबर हांवें काम केलें. द व्हेरी ऑनेस्ट, व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हेरी अपरायट लिडर ऑफ द पार्टी हू हॅज गायडेड अस. मागीर ती अतिशी मॅम आसूं, highly educated, very vocal, have also guided me. आमचे national convener बाबा अरविंद केजरीवाल, there was so much that we have learned from him. आणि आमचे बाकीचे जे लीडर आसात, संदीप पाठक जी, हांच्या बरोबर जे रावन आमी जे कितें शिकला, ताचो म्हाका पुरेपूर फायदो म्हज्या फुडल्या राजकीय कारकिर्दीन जातलो. आज जेन्ना हें रेजिग्नेशन दिता, इट इज अ व्हेरी बिग डिसिजन एज फार एज आय एम कन्सर्न, बिकॉज हांवें 24 तारखेच्या पयले राती चिंतूंक नाशिल्लें की 24 तारखेक हांव पार्टीन आसचो ना. आनी आज जेन्ना 5 तारीख पर्यंत हांव रावलो, 10 दीस जाले, तेन्नाय हांवें चिंतूंक नाशिल्लें की आज हांव रेजिग्नेशन दितलो म्हणून. पण दीस इज अ वेल थॉट ओवर डिसिजन. म्हजे बरोबर बाकीचे आज म्हजे बरोबर जुळ्यात, हांकां आमी बरोबर घेवन काम केलां. अँड इट वॉज माय ड्युटी टू इन्फॉर्म देम that I am resigning from the party, and it is their choice that they have made. They said आज तुजे बरोबर आमी रिजायन जाता. आनी हांवें म्हजें रेजिग्नेशन लेटर आमचे नॅशनल कन्व्हिनर बाबा अरविंद केजरीवाल हांकां धाडला, आनी मॅम अतिशी हांकां दिला, आनी ट्विटूय केला. कारण म्हाका काडपाचो निर्णय ट्विटा मार्फत आनी व्हॉट्सएपा मार्फतूच म्हाका धाडिल्लो. सो आय गॉट इट दॅट द मीडियम which is being used for taking this kind of decision. So we have done that. तुम्ही as media म्हजे बरोबर जेन्ना जेन्ना उलो मारलो, मागीर ते आमी बॉर्डरीर जाल्ले, कितें म्हणटा ताका ते, स्टिंग ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन आसूं किंवा बाकीचे विशय आसूं, प्रत्येक वेळार उलो मारलो तेन्ना मना काळजांतल्यान तुमी आमचे बरोबर उबे रावले. खबर आसता आमकां तुमचेरूय खूबदां प्रेशर आसता कांय करप ना करपा खातीर. पण एज पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून आसूं किंवा एज पार्टी लिडर म्हणून आसूं,
आम्ही ज्या ज्या वेळार तुमकां उलो मारलो त्या त्या वेळार तुम्ही आयले आणि आज जी 4 वर्सांची म्हजी जी आज जर्नी आम आदमी पार्टी बरोबर सोंपता तेन्ना देर आर नो टू मेक द पार्टी ग्रो इन गोवा. I have done whatever I could to take public issues, which I will continue to do. I have done whatever I could to fight for Goa. ह्या फाटल्या 10 दिसान हांव आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा चिमला मेर्शे आनी कालापुरा ह्या तिनूय गांवांनी जे जे आमचे बरे मागपी आसा ज्यो लोक आमचे बरोबर आसता तांचे कडेन गेलो आनी तांकां विचारलें की हांवें कितें करपाचें अँड इट वॉज अ सिंगल वॉयस. सगळ्यांनी एकूच गजाल म्हाका सांगली की इट इज टायम टू बी व्हेरी ब्रिंग क्लियरिटी टू युअर सेल्फ अँड डिग्निटी. हे दोन्ही जर मेंटेन करतलो जाल्यार यू हॅव टू रिझायन अँड वी वील स्टँड बाय यू एज नॉट जस्ट युअर वोटर्स बट युअर स्ट्रॉंग सपोर्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्युएन्सी. आणि तांच्या शब्दाक मान दिवन देवाच्या शब्दाक मान दिवन आणि म्हज्या मनान जें आसा तें करून आज हांवें आम आदमी पार्टीचें रेजिग्नेशन दिलें. तेन्ना म्हणजे तुमचे कडेन इतलीच मागणी आसा हाजे फुडें जेन्ना तुमकां उलो मारतलो तेन्ना त्या उल्याक धांवून कारण विशय जे आसा ते लोकांचेच आसतले, विशय जे आसा ते गोंयकारांचेच आसतले आनी ते आमी घेत रावतले. So the journey doesn't end here. This is just the beginning. Because the path is different, but it all leads to one thing: is Goa आणि आमचे गोंयकार आणि म्हणजे सांताक्रूजचे लोक. देव बरें. अमित ट्रेन जे घेता सगळे नौकार हांव डायरेक्ट मुद्द्यारूच येता तेजे अमितान जे सांगला तेज्या वेळेसून हांव कंटिन्यू करता. हांवें अमितान जेन्ना म्हाका आयज दनपारां सांगलें की आपूण अशी सिच्युएशन आयजूय आमच्या फुड्यान येयली म्हाज्या आनी अमिताच्या की आमकां कितें करूं आनी कितें नाका अशें सिच्युएशन्स येयली आमचे कडेन. आनी जेन्ना अमितान म्हाका आपलें डिसिजन सांगलें तेन्ना हांवें ताका क्लियरली सांगलें बाबा तूं करता रिजायन जाल्यार हांवूय तुज्या बरोबर येता. हांवूय रिजायन करना. कित्याक तें फाटसून रिजन एकूच आसा. हांव जर पर्सनली एज अ श्रीकृष्णा परब म्हणटकीर जर म्हाका 4-5 वर्सां फाटलीं वळख येता जाल्यार हांव केन्नाच पोजिशना फाटसून ना. हांव केन्नाच एक फुडें इलेक्ट जावन इलेक्शनाक देवल्या उपरांत इलेक्ट जावन फुडें MLA जातलो हेच्या खातीर ना. आमी कितें तरी बरें करतले. आमचे कडेन एक टॅलंट आसा जो आमी विशय मांडपाक शकता, एक बरे तरेन विशय मांडपाक शकता, एक कोणाक कितें रॉंग आसा तें क्वेश्चन करपाक शकता. ह्या मायंडसेटांतल्यान आमी वयर फुडें येयल्ले भुरगे. सो आमी कितें तरी बरें करतले, गोंया खातीर कितें बरें करतले आनी तें करतना समज एक ग्रूप बरो मेळटा, फ्रेंड सर्कल बरो मेळटा, तेका सगळे जाण एक एम घेवन फुडें सरता. त्या ग्रुपा बरोबर हांव सदांच आसलो. हेच्या पयलीं आसलो, आतांय आसा आनी हेच्या फुडें आसतलो. आतां हें करत आसतना आमी समज गोंया खातीर काम बरें करपाक जाय, कितें तरी करपाक जाय. आमचे कडेन आमी सगळे म्हाका दिसता हांवें तरी फाटल्या 5-6 वर्सांक सगळें करून पयलें. हांवें एजिटेशन्स करून पयलें, हांवें RTI एक्टिविजम करून पयलें, आमी एक रेव्होल्युशनूय घडोवन पयलें, आमी एक इलेक्शनूय कंटेस्ट करून अमिता वांगडा हें जाल्यार म्हाका पटलें की तें सारकें जावना. आनी त्या खातीर हांवें अमिताक सांगलें की ओके चल अमित कितें करता तें डिसिजन घेतला, हांव सुद्दां तुज्या वांगडा येता. कित्याक प्रोसेस इज नॉट रायट आनी तो प्रोसेस सारको आसलो जाल्यार आमी कितें तरी गोंयांत फुडें बरें करपाक वतले आनी त्याच हितून आमी आसा. हेच्या फुडें आमचें काम म्हाजें तरी पर्सनल हांव सांगता, अमित आपलें डिसिजन फुडें सांगूंक शकता, पण हांव म्हाजें काम आमचें 100% चालू उरतलें. काम खंयच बंद उरचें ना. जें काम आमी पर्सनल लेवलाचेर करपाक शकता, एक न्यूट्रल रावन जें करपाक शकता तें 100% म्हजें चालू आसतलें आनी तें गोंया खातीरूच आसतलें. देव बरें करूं. नमस्कार. आयज हो डिसिजन घेता आसतना पयले सुवातेर पयलीं जे कितें आमकां ह्या आम आदमी पार्टीन म्हाका तरी दिलें, जे एक नॉर्मल कार्यकर्ता आसतना थंयच्यान एक पोस्ट घेवनूय हांवें ह्या पार्टी खातीर काम केलें आनी खुबशे गोश्टी आयज हे गेल्या 4 वर्सान ह्या आम आदमी पार्टी कडल्यान शिकपाक मेळ्ळें. म्हणून एक थँक्यू म्हणूंक सोदता की अरविंद सराक, तशेंच अतिशी मॅमाक, तशेंच पंकज सराक, तशेंच अमित भाईक, तशेंच श्रीकृष्ण भाई, तशेंच आमचे सिद्धेश भगत भाई, जे कोणें सदांच आमकां सपोर्ट केलो आनी एक बरें कार्य करपा खातीर हो प्लॅटफॉर्म दिलो आनी हांवें 100% ट्राय केलो एक बरें कार्य करपाक ह्या पार्टीच्या माध्यमांतल्यान. आयज हो डिसिजन घेवचे पयलीं खुबशें वायट दिसलें, कित्याक आयज
जो आमचो अमित भाई आसा तेजे कडेन जेन्ना ही गोष्टी घडूंक शकता जाल्यार वाय नॉट मी टुमोरो. फाल्यां म्हाजे कडेन कित्याक घडचें ना कोण, कित्याक आयज जेन्ना एक विचारनासतना जेन्ना डिसिजन घेवप हें सदांच एक रॉंग गोष्ट. हे अशें म्हाका कळून आयलें जेन्ना आमकां फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमचो प्रेसिडेंटाक जेन्ना रिलीव गेलो तेन्ना. सो हेच चिंतता आसतना सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. सदांच प्रेस भावांक बी जेन्ना तुमी सदांच सपोर्ट दिलो म्हणून. आनी वी वील वर्क फॉर गोवा अँड द बेटरमेंट ऑफ गोवा इन कमिंग डेज. अमित बाब रिजायन गेले पळय. आतां तूं येदोगोद उलयलो तूं सगळें सांगलें, पूण तूं अगेन्स्ट पार्टीच्या अगेन्स्ट कांय उलोवना. फक्त एकूच उलयलो कशें दिसता की तुका पार्टींतलो प्रेसिडेंट काडलो म्हणून तूं रिजायन जालें. ती म्हजें जे रेजिग्नेशनाचें डिसिजन आसा ते डिसिजनान पार्टीच्या विरुद्ध उलोवन काडप हे बरोबर न्ही. कारण ज्या पार्टीक हांवें 4 वर्सां दिली, ज्या पार्टीन म्हाका 4 वर्सां दिली, तांच्यो कितें चुको आसा त्यो म्हज्यो घरच्यो चुको तांकां हांवें ज्यो सांगपाच्यो सांगल्या. तातूंत भितर प्रश्नच ना पार्टीक कितें ब्लेम करपाचो. 4 वर्सां जर पार्टीक ब्लेम करूंक जाय आशिल्लें जाल्यार 4 वर्सां पयलीं म्हाका काडूंक जाय आशिल्लें. पार्टीक 2 वर्सां म्हाका पयलीं काडूंक जाय आशिल्लो. आज जर पार्टी 4 वर्सांनी येदे व्हडलें डिसिजन घेता म्हाका काडपाचें जाल्यार पार्टीक खंय ना खातीर हांवें त्या पोझिशनार हाडून दवरलें अशें म्हाका दिसता. तेन्ना पार्टी विरोध उलोवपाचें आय डोंट बिलीव इन दॅट. 4 वर्सां हांव ज्या पार्टीन आशिल्लो त्या पार्टींतल्यान हांवूय भरपूर गोश्टी शिकलां. ते पोझिशना वयल्यान काडला म्हणून तूं रिजायन प्रश्न जाला. पोझिशनाचो काडपाचो ना, प्रश्न कशे तरेन काडलो हो विशय आसा. पार्टी खातीर जें हांवें 4 वर्सांन केलां तें तुमच्या समोर आसा. म्हाका दिसता फाटल्या 4 वर्सांचे जर व्हिडिओ तूं पळयत जाल्यार एक विरोधी पक्ष म्हणून, एक विरोधी पक्षाचो नेतो म्हणून आनी विरोधी पक्षाचे आमी बाकीचे जे लिडर्स आसात ते म्हणून तूं पळयत जाल्यार गोंयच्या प्रत्येक विशयाचेर न चुकता जे आमी घेतले ते आमी बरोबर घेतले आनी पार्टीच्या फेवरान घेतले. इनफॅक्ट काल सुद्दां जेन्ना विशय चिंबलाच्या तळ्यार लेखाचो आशिल्लो, हांव फोरफ्रंटार आशिल्लो. ताज्या पयलीं जेन्ना विशय आशिल्लो हांव फोरफ्रंटार आशिल्लो. अशें न्ही की आमी तो विशय काडलो म्हणून जो विशय घेवपाचो नाशिल्लो कालूय घेवचो नाशिल्लो. सो जे आज आमी ज्या जाग्या वयल्यान भायर सरता त्या जाग्यार कितेंच वायट करून भायर सरप हें म्हाका पटना. इट इज माय पर्सनल चॉयस टू लीव द पार्टी फॉर माय बेटरमेंट एंड फॉर बेनिफीट ऑफ माय सांताक्रूज पीपल. आज सांताक्रूजचे लोक जे आसा, कालापूरचे जे लोक आसा, फाटल्या 10 दिसांनी हांव डिसिजन तशें घेतिल्लें जाल्यार ते 24 ते 25 तारखेर घेवपाचो. आज हांव जर 10 दीस रावलो जाल्यार तातूंत भितर हांवें म्हजे कार्यकर्ते, म्हजे बरे मागपी जे म्हजे खातीर वावुरल्या, जे वावुरपाचे आसा आनी जे 10 दिसां भितर जो घरा लोक येवन मेळ्ळे म्हाका, ह्या 10 दिसांनी इतले लोक येवन मेळून गेले आनी सांगून गेले की इट इज टायम फॉर यू टू मूव आउट सो दॅट वी कॅन ऑल्सो ओपनली वर्क फॉर यू इन सो मेनी अदर वेज. हितून फ्युचर ना कसो दिसलो तुका पार्टीन म्हणून सोडलो. ते आज उलोवन काय अर्थ ना. फ्युचर म्हणजे हांव कितें आसता पळयतलो. Amit, another thing is that after resignation of this, what next for you? And there is a rumor, what we have heard, that you might join Congress. तुका रुमर खंयच्यान आयला ते ताका विचारपाक जाय प्रश्न. ना, आपण you answer. What next for म्हणजे you? तुका एक सिंपल गजाल सांगता. आयच्यान जी फुडली म्हजी जर्नी आसतली तातूंत भितर आमचे जे सांताक्रूज कालापुरा मेरशे चिंबला जाका आमी म्हणटा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे लोक आसा त्या लोकांचो विचार घेवनूच फुडें सरता की तांणी डिसिजन करूंक जाय फुडें हांवें कितें करपाचें तें. इट इज नॉट गोइंग टू बी माय डिसिजन. So then you Congress join them. फाल्यां जे गोश्ट कालापूरच्या म्हज्या जे लोक आसा बरोबर जे रावतले तांची जे मनान कितें इच्छा आसा, तांच्या मनान दिसता की हांवें अमकें करूंक जाय म्हणत जाल्यार ऑफकोर्स आय वील डू वॉट एवर दॅट इज नेसेसरी. I am not ruling out any possibilities of this or that. My question, the very simple answer is, I will work for the people, with the people, and my work continues. And I will continue doing. आता ही गजाल तुका कोणी सांगल्यात आनी सांगपाक जाय. पार्टी म्हजे पार्टी कडेन संबंध आशिल्ले आनी जेन्ना जेन्ना विशय पार्टीचो आशिल्लो किंवा तूं झेडपीची हे पळयत जाल्यार आय हॅव स्पोकन अँड व्हेरी वोकल अबाउट इट. माय ओनली गोंयचे जे लोक आसा, गोंयच्या लोकांचे एस्पिरेशन एकूच आसा आनी ते म्हणजे अलायन्स. आनी जे गोंयचे विशय आसा, गोंयच्या लोकांचे जे एक मनान हें आसा की अलायन्स जावन एकठांय जे लढपाचे त्या गोश्टीचेरूच हांव उलयलो. झेडपी पयलीं झेडपी मागीर हांवें सदांच सांगलो. म्हणजे तूं लास्ट आफ्टर झेडपी इलेक्शनाची जर तूं जर म्हजी एक मिडिया बायट पळय किंवा मिडिया इंटरव्यू पळय तातूंत हांवें क्लियरली आनी कॅटेगोरिकली सांगलां की अलायन्स तूं पयलींचे अलायन्स पळय आनी मागीरचे पळय. Alliance is a way ahead is what I firmly believe. And if you read my resignation letter, I think there is one line which I have clearly stated, very clearly stated.
I also stand firmly with my belief of united opposition for the interest of Goa and Goans. अमित आणि एक विषय म्हणटा अमित, आणि एक any- तुम्ही तुमका प्रेसिडेंट म्हणून काढलो तरी तुम्ही जेन्ना युनिटी मॉलाच्या प्रोटेस्टाक गेले थंय पक्षान सांगले की आपाचो एक्टिव्ह थंय पार्टिसिपेशन आशिल्लो. आसले म्हणल्यार तुम्ही आप म्हणून गेले थंय काय अमित पालेकर म्हणून अमित पालेकर आणि आप म्हणून दोन्ही गेल्लो. I was representing Aam Aadmi Party till today afternoon. There are some things which have happened in last 24 hours also which are also responsible for this decision. I do not want to bring my family matter which is there for आप as in my family. आमचे रिलेशनशिपीत अतिशय मॅम आसूं किंवा हांगाचे जे प्रभारी आसा तांकां आमी फॅमिली कशी ट्रीट केल्या आनी तांणी म्हाका फॅमिली कशी ट्रीट केल्या तांचेर आज पार्टींतल्यान भायर सरून रॉंग उलोवप इज समथींग दॅट आय वील नेवर डू. पूण खंय तरी पक्षान तुमचो फायदो घेतला अशें दिसता तुमकां. हांव कांयच म्हणना त्या तुमचे विशयाचेर. तुमचे दोन आमदार असो आमदारांक तुवें इन्फॉर्म केले त्यांचो फीडबॅक तुका कसो गावला? आमदारांनी कितें म्हणपाचें त्या पार्टीक आपले तरेन सांगलां अमित बाब जे गोष्ट घडल्या त्यो. आणि वन थिंग आय बिलीव व्हेरी फर्मली माय एंटायर गोवा टीम हॅज बीन देअर फर्मली फॉर लास्ट सो मेनी डेज वॉटेवर इट. तुम्ही जेन्ना पोस्ट इलेक्शन रिझल्ट जालो त्याच्या उपरांत तुम्ही एक इंटरव्यू दिलो तितून तुम्ही अलायन्साचे परत उलयले सो तेका लागून तुमकां काडले आसूं ते शकता. हांव तुका पार्टीक कितें दिसला ते पण आय फर्मली बिलीव इन अलायन्स. आय फर्मली बिलीव दॅट ओनली वे वी कॅन सी तूं आतां झेडपीचे रिझल्टाचे एनालिसीस करत जाल्यार सिंपल तूं कालापुरा घे चिमला घे. चिमला कलेक्टिव्ह वोट ऑफ ऑपोजिशन इज 7,500 to 8,000 whereas winning vote is about 5,000. हे सिमिलर सिच्युएशन तू बाकीच्या जाग्यांचेर घे ज्या ज्या जाग्यार वोट स्प्लिट जाला. कोरली देर वॉज अ फ्रेंडली फायट. इन दॅट फ्रेंडली फायट 7,500-8,000 हजार मतां पडल्या फ्रेंडली फायटाक टुगेदर आणि नॉन फ्रेंडली फायटान जे आसा तो जिंकला कमी मतां पडून. सो डू यू थिंक Goans should not think properly? I am a Goan. Now Goans should affirm. If I believe in an affirmation that it is going to be this way, if I believe in it, then I must stand by it. And I have So taken my decision to stand by it. सो तुमकां दिसता आम आदमी पार्टी गोंयकारांक समजना? हांव आज त्या बद्दल काय उलयना. हांवें जे कितें समजूंक जाय आशिल्लें तें म्हज्या पार्टीक समजयलां तांकां समजुपाचें. But Amit, I just want to know one thing is that, see, as far as political parties are concerned, there are ups and downs in political parties. कोण येता वयता. Does it mean that you have to resign or तुझ्या बराबर आणि कोणाक घेवन वचप? कोण कोणाक घेवन वचूना. म्हणजे बराबर दिसती पडटा. आज श्रीकृष्णान तो 4 दीस पयलो प्रेसिडेंट जाल्लो. आज सकाळी सुद्धा ते हांव नको आता त्याला पण तू जाणा मरे. I had got him in the party. One thing very clearly I will tell you. We are good friends. I have got him in the party. म्हजी ड्युटी आशिल्ली ताका सांगप की हांव आज आतां दनपारां ताका सांगला हांवें. तुमकांय कोणाक हांवें सकाळी सांगून ना. प्रेस कॉन्फरन्स हॅज बीन अनाउन्स्ड आफ्टर आय रिजाइन. I have told him I am resigning. He came and met me here. He has sent a mail right in front of me. की तू ना जाल्यार आमी ना. तो पणजे आयला when I told him that I am resigning. He has resigned after coming here. आत्तां घाल्लें तांणी. हांवें कोणाकूच सांगूना आनी म्हाका इच्छाय ना कोणाक सांगपाची. ज्या घरान हांव आशिल्लो त्या घराची वाट लावन भायर सरपाची कसलीच म्हजी इच्छा ना. सो ते कोणीच चिंतचे न्ही. आनी हाज्याय फुडें जर कोण रिजायन जाता जाल्यार पार्टीन आनी कोण तुमीय चिंतचे न्ही की हांवें सांगलां म्हणून. आणि हांव सांगून जर अशें रिजायन जाता जाल्यार देन यू सी माय पॉप्युलॅरिटी. नो शुड बी हॅपी अबाउट इट. तुझो मोग एज अ कॅन्डिडेट म्हणून सांताक्रूज 100% हांव इलेक्शन लढतलो. डावट तो कोणाच्याच मनात आसपाक जाय. तो कसो लढतलो कितें लढतलो तो जर्नी वील डिसायड. सी माय वोटर्स वील डिसायड. माय व्हॉलंटियर्स वील डिसायड. म्हज्या मरे आज सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन कार्यकर्ते आसा तांकां सांगूंक जाय म्हाका वचून. हांवें तांकां विश्वासघात करून हो डिसिजन घेवना. आज हांवें जे रेजिग्नेशनाचें डिसिजन घेतलां तांकां सगळ्यांक विचारान घेवन तांकां सांगून आमी तें रेजिग्नेशनाचें डिसिजन घेतलां. आनी हे रेजिग्नेशनाचें डिसिजन अशा खातीर घेतलां की जे म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर सांताक्रूजा खातीर जे बरें आसा ते आमी करतले. एज फार एज माय कॅन्डिडेट फॉर सांताक्रूज इज कन्सर्न आय एम देअर फॉर द पीपल. आय एम गोइंग टू बी देअर विथ द पीपल अँड आय एम शुअर दे वील बी स्टँडिंग बाय मी. तातूंत भितर डावटूच कोणाक आसपाक जायना की आय वील नॉट बी अ कॅन्डिडेट इन सांताक्रूज. आनी तुवें तो आपाचो मॉडेल यूज केल्लो पळय मोहल्ला क्लिनीक तो कंटिन्यू उरतलो काय? म्हजें जे आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनीक हो जो वर्ड आसा तो हांवें एक्सप्लॉयट केल्लो. आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनीक हो जो उतर आमी केल्लो तो हांवें केल्लो. लोगो हाणें डिझायन केल्लो. स्वता ताणें डिझायन केल्लो आनी आमी डिस्कस करून एज अ पार्टीज वे अहेड वी गेव इट टू द पार्टी टू यूज इट एवरीवेअर. आता तो लोगो कंटिन्यू करप काय ना ते खबर ना. बट देर इज नथिंग इन द लोगो. इट इज लायक देर इज नथिंग इन द सिम्बल बिहायंड मी. इट इज इन द वर्किंग.
सो म्हजे जे फ्री क्लिनीक आसा ते कंटिन्यू उरतले. म्हजे जे आय क्लिनीक हांव चलयता जे फ्री आसता तातूंत भितर कॅटरेक्ट ऑपरेशनूय आसता फ्री, हे सगळे चलतले कारण ती समस्या आमी पयलीं पासून करत आयला. आनी एक सांगता की देर विल बी अनदर वन विच विल ओपन इन सांता क्रूज व्हेरी सून विच वॉज इन द पायपलायन. सो वर्क डजंट स्टॉप. I being out of the party doesn't have any effect on my social work which has been continued. आमचे जे फाउंडेशन आसा ते फाउंडेशनाचे जे काम आसा किंवा आमची जी सोशल सर्व्हिस आसा ती फाटली 20 वर्सां जाली चलता. सोशल सर्व्हिस विल नॉट स्टॉप, हॅज नॉट स्टॉप अँड विल नेवर स्टॉप वेदर आय मीन पॉलिटिक्स ऑर नॉट. सो आज तूं जर म्हजो फोन आत्तां हांव तुका उखलून हांगा दाखयत न्ही 1000-1500 मेसेजीस आसा विच सेड दॅट वी आर विथ यू. श्रीकृष्ण तुका प्रश्न, तुवें आरजीपी सोडून तूं आपान आयिल्लो. आरजीपी सोडटाना तुवें म्हणलें थंय तुका पटना, परत तूं आपान आयिल्लो. सो तुका अशें दिसता की तुजें पार्टी सिलेक्शन खंय तरी चुकता काय म्हणून? पार्टी सिलेक्शन सिच्युएशनल जेन्ना आमी आरजींचो परत एकदा क्लियर करता की हें हांव करून करून थकलो. आरजी हांवें सोडूंक नासली बाबा, आरजींचो म्हाका काडलेलो आहे. परत एकदा सांगता कित्याक थंय क्वेश्चन केलो. आता जेन्ना हे सिच्युएशन येता जेन्ना न्यूट्रल रावता तेन्ना खंय तरी एक दुसरे कितें तरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा काम करपा खातीर. आमकां गोंया खातीर काम करपाकूच जाय आनी काम करतना तुका एकटो इंडिव्हिज्युअली काम करपाक शकना हें सगळ्यांक पटपाक जाय आनी ते इट्स अ फॅक्ट की आमचे कडेन बाकीचे रिसोर्स ना. जेन्ना जेन्ना खंयची तरी पार्टी चूज करता तेन्ना हे सगळे डिस्कशन करून चूज करता. पण जेन्ना तूं एक्चुअली त्या हितून आसता, पोझिशनान आसता आनी पार्टी एक फ्रेमवर्क पळयता, इलेक्शन पळयता तेन्ना कळटा तुका की तेन्ना खरें पार्टी कशी कितें वर्क करता ती कळटा. सो म्हाका कळून चुकला की खंय तरी बाबा सारकें आमकां जाय तशें खूब कडेन जावचें ना आनी तें जर जावचें जाल्यार आमी थंय रावून हांव तरी थंय रावून काय फायदो ना. Amit, you said there should be no doubt that you will be a candidate in Santa Cruz. आता कॅन्डिडेट कसो इंडिपेंडेंट पार्टी एक नसतो. आता वर्स आसा मरे इलेक्शनाक काम करत रावया. अरे वर्स आसा ती एक गजाल ताणें म्हणलें एकटो कितें करतलो काय म्हणून जे कितें एनालिसीस करूंक जाय पळय, जी कितें एनालिसीस करूंक जाय ती आमी तांकां सांगिल्ली. हांवें म्हज्या तर्फे कितें आसा तें सदांच सांगलां. वॉट एवर दॅट इज इंटरनल आय कॅनॉट डिस्कस हियर. देर आर सो मेनी थिंग्स which I have conveyed to them. It is for the party to analyze it and take that way ahead. पार्टीक कितेंच हांव रॉंग म्हणून भायर सरपाची म्हाका इच्छा ना. पण जे कितें पार्टीक सांगूंक जाय हांवें तें तांकां सांगूंक जाय, सांगलां हांवें. तांचें डिसिजन आतां फुडें कितें आसलें इट इज नॉट माय डिसिजन एनी मोर. आय एम नॉट विथ द पार्टी एनी मोर. इट्स फॉर द पार्टी टू एनालायज. तेन्ना तुमी आसले न्ही पार्टी, तेन्ना तुमी आसले तुमी परफॉर्मन्सा खातीर तुमी दिवना, स्ट्रेटजी बी दिवना तुमी भरपूर दिले. ते करपाकूच हांवें तांकां मिटींग दवरिल्ली 25 तारखेच्या 26 तारखेक. वी हॅड कॉल्ड फॉर अ मिटींग ऑन 26th. That was discussed, but I was asked to relieve. I was relieved on 24th. So, any analysis कसली करू आशिल्ली? Analysis करपाक मेळोंक जाय कितें? Thank you. I would have told so many other things, which anyway I have conveyed that. Thank you. Okay, bye. Thank you. Thank you.